येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत वाडपाक लागल्यात जळारां. मलेरिया डेंगूक मेळटा पोसवण. सरकार सुशेगादीन, पूण कर्नाटकांतल्या एकल्यान केला मच्छर फ्री प्रोजेक्ट. पळयात खाशेली स्टोरी. अनप्लॅन्ड ओव्हर डेव्हलपमेंटाक लागून सिक्कीम हिमाचलांत जें जालां तें जावचें न्हू गोंयांत. ह्या खातीर मंत्र्यांनी तकली जाग्यार दवरूनच निर्णय घेयात. T20 खेळिल्ल्या वरी काही बोवाळात घेवं नाकात निर्णय. विजय सरदेसायाचो सरकाराक सल्लो. खेळगड्यांक सांगता सरकार फुडें वचात, मेडलां हाडात, पूण अर्थीक तेंको खंय दिता सरकार? आयकात 5 फावट हिमालयन रॅली जिखून आयिल्ल्या एस ड्रायव्हर अमोल सातोस्कराची यशोगाथा. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत जळारांची पैदास वाडत चल्ल्या. मलेरिया आनी डेंगू सारकिल्लीं दुयेंसां वाडत आसा. भलायकी खातें आतां जागे जालां, पूण कर्नाटकांतल्या एका मनशान 16 वर्सां रिसर्च करून मच्छर फ्री प्रकल्प डिझायन केला. काणकोणच्या दोतोराक ह्या मनशान डेमो करून दाखयला. 21 दिसांनी ताचो परिणाम आनी निश्कर्श लागतलो. पळयात देविदास गांवकराचो रिपोर्ट. गोंय राज्यांत सध्या आतां मलेरिया डेंगू सारखे वेगवेगळ्या तरेची दुयेंसां मेळपाक लागल्यात आनी ह्या दुयेंसांक लागून आतां आमचें खास जे आरोग्य खातें आसा तें बऱ्याचशा पद्दतीन अलर्ट जालां आनी जे लोक आसात ह्या आरोग्या संबंधीचे जागृत आसात ते आतां आपापल्या पद्दतीन वेगवेगळ्या पद्दतीचे रसायन वापरून वेगवेगळ्या पद्दतीचे उपक्रम आनी ट्रिटमेंट करपाक लागल्यात. पूण आयज कर्नाटकांतले एक सोमशंकर गौडा हे जाणें 16 वर्सां रिसर्च करून स्पेशल मच्छरांचेर एक वेगळ्या तरेचो प्लॉट डिझायन केला आनी हो जो प्लॉट म्हणजेच प्रकल्प जो डिझायन केल्लो आज ताणें गोंयांत येवन काणकोणच्या दोतोरांक ताणें वेगळ्या तरेचें डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयलें आनी ह्या डेमॉन्स्ट्रेशनाच्या अंतर्गत खंय जवळ जवळ 21 दिसांनी जी सरावंडींग ज्या प्लॉटाच्या अवतीभोवती जी मच्छरां आसात ती मच्छरां आसा ती आतां हळू मरपाक लागतली आनी हळू जे आसा मच्छर फ्री गांव जातले. बस ये खाली दिखाने के लिए इधर रहे तो ऐसा ही खाता है. इसका ये आने का तक नहीं होएगा, खाली अंडा खाएगा वो. ये 3 दिन का बाद में ऐसा लार्वा होता है. 3 दिन का पहले अंडा ही रहता है, 5 दिन का बाद में बाहर आता है. देखो कर रहा है. अरे हमें खुशी में है. इधर देखे एक भी बच्चा नहीं रहता है. कब तक है? डेली खा लेता है. एक भी ये नहीं रहेगा. कितना मच्छर आने तो अंडा लगाने तो बाद में अंदर जाएगा, काटेगा. वो उसका आयस रहता है 21 डेज खत्म. अब कुछ डाउट रहे तो बोलो मैडम. 100 नहीं 1000% सक्सेसफुल है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है. इसका अंदर 2 आता है, एक लिमिया है एक गप्पी है. वो दोनों मिल गए तो खा लेगा. ऐसा कुछ ये नहीं रहता है. सब मच्छी लगाए तो नहीं खाएगा. मैं इसको 16 ईयर से रिसर्च करके ये ब्रीड किया है. उसके लिए चैलेंज से मैं बोल रहा हूँ. ये लेके जाके शो में रख दिए तो कुछ नहीं होगा. देखने के लिए अच्छा है करके शो में रख दिए तो कुछ नहीं खाएगा. क्लीन अर्थ करके है, उसका वर्ल्ड प्रेसिडेंट है मैं मैडम. क्लीन अर्थ का वर्ल्ड प्रेसिडेंट. उसके लिए मैं पूरा पहले क्या करता है, ये बनाने का पहले पूरा राउंड करता है क्या क्या है, किधर कचरा है, बॉटल वो है ना, वो साफ करके बाद में इधर लगाता है. आपका परमानेंट सोल्यूशन खत्म. डेंगू में नहीं मरेगा, चिकनगुनिया में नहीं मरेगा, मलेरिया में भी नहीं मरेगा.
100 नहीं 1000% 40 से बोलते हैं. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. अनप्लॅन ओव्हर डेव्हलपमेंटाक लागून सिक्कीम हिमाचलाक पुराय उत्तर भारतात जें जालां तें गोंयांत जावचें न्हू ह्या खातीर मंत्र्यांनी तकली जाग्यार दवरूनच निर्णय घेवचे. T20 खेळिल्ल्या वरी घाई बोवाळात सरकार घेता तो निर्णय पळयत जाल्यार अंदूच्या वर्सा भाजपा सरकारान गोंय विकपाक काडला अशें दिसता. गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान आरोप केला. सेन्सिटिव्ह इको झोन, टायगर रिझर्व्ह झोन, नॅशनल गेम्स अशा साबार विशयांक घेऊन विजय सरदेसायान सरकाराच्या कारभाराचे प्रगती कार्ड दाखयले. उदरगत जायच आणि गोंयांत ती जातलीच, पूण हडबडीतपणान नक्कीच न्हू. दरेका गजालीचो प्लॅन जाय, लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय, जाल्यारच उदरगतीच्या मार्गान व्यवस्थितपणान वचूं येता, विजय म्हणटा. इको सेन्सिटिव्ह म्हळ्यार गाळ अशें सरकार चिंतता अशें दिसूंक लागलां. पूण जें सिक्किमाक जालां, जें हिमाचलाक जालां, जें एन्टायर नॉर्थ इंडियेक जालां ओवर डिव्हलपमेंटा खातीर आनी अनप्लॅन्ड ओवर डिव्हलपमेंटा खातीर, तें गोंयांत जावचें न्ही हाजे खातीर म्हाका दिसता मंत्र्यांनी आपले दोळे उगडे करचे आनीक उलयतना विचार करून उलोवचें. एट द सेम टायम आय एम नॉट सेईंग दॅट डिव्हलपमेंट जावंक जायना. फॉर एग्जाम्पल पेडणे असले तालुक्यात जंय एअरपोर्ट आयला थंय साहजीक आहा की डिव्हलपमेंट जातलोच आनी डिव्हलपमेंट जावंक जायत तें. पेडणे एरियेन जर एअरपोर्ट एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जातलो जाल्यार यू कॅनॉट मेंटेन एंटायर इकॉलॉजी ऑफ पेडणे एंड हॅव द एअरपोर्ट एंड डिव्हलपमेंट देर. यू कॅनॉट डू दॅट. सो खंय तरी बॅलन्स यू हॅव टू स्ट्रायक. हांव म्हणना की सामकेंच कशें क्लीन दवरचें, बट एट द सेम टायम सगळेंच जें तुमी करपाक गेले, जें तुमी T20 खेळिल्ले भशेन खेळटा तें ताजी लक्षणां अशीं दिसता की ह्या वर्सानूच गोंय विकूंक काडलां. गोंयचो ॲडव्होकेट जनरल हायकोर्टाच्या जजमेंटाचेर स्वता जजमेंटां दिवपाक लागला. तो राजकारण्यांचे भाशेंत उलोवपाक लागला अशें म्हणत टायगर रिझर्व्ह आदेशाचेर ॲडव्होकेट जनरलाच्या स्टेटमेंटाचेर विजय सरदेसायान फोग काडलो. The Advocate General is on record today to say that the High Court's order is defective. It is looking into only one letter. It is a reaction to one letter. So I think the Advocate General is exceeding his brief, or is going beyond his pay grade. Because an Advocate General is finally advocating for the government. He cannot be giving judgments on a High Court judgment. The High Court in its wisdom has felt that the Tiger Reserve is a necessity. A Karnataka minister has been on record saying that because of this imminent declaration of a Tiger Reserve, the diversion of Mahadevi River may not be possible. A minister of the central government hailing from Karnataka, he has said this. He has been on record. So I think it makes the case for Tiger Reserve all the more stronger. That if we want to save our lifeline, we have to see to it that the Tiger Reserve is declared at the earliest. Tiger Reserve नाका म्हणून विश्वजीत राणे, ताजी बायल आनी थंयचे लोक आनी सरकाराचे खूब जाण ऑन रिकॉर्ड गेल्ले आहा की टायगर रिझर्व आमकां नाका म्हणून. तांकां कित्याक नाका तें तांकां खबर आहा. कोर्टाक कित्याक जाय हें कोर्टाक खबर आहा, कोर्टान सांगिल्लें आहा. सो ताजेर आय एम नॉट सिटींग इन जजमेंट ओवर दॅट. आय एम ओनली सेईंग that when a minister from Maharashtra says, Karnataka says, or the union minister says ki Mahadevi's diversion may now not be possible because of the Tiger Reserve, it makes the declaration of Tiger Reserve all the more important for Goa. पूण नॅशनल गेमींचे पूर्व तयारेचेर आनी सुविधांचेर उलयतना विरोध करपाक जाय म्हणून विरोध करचो ना अशें म्हणत ताणें गोविंद गावडे, मुख्यमंत्री आनी अर्थातच खेळगड्यांक परबीज दिली. ओपोजिशनान आसा म्हणून सरकाराचें कितें तरी चुकचें अशी इच्छा म्हजी ना. हांवें देवा कडेन मागूंक नाशिल्लें की ताजमहल पडचो म्हणून, पूण तो पडलो म्हणून तें उलोवचें पडलें त्या टायमार. तशें हांव मागना की कितें वायट जावचें म्हणून. ऑन द कॉन्ट्ररी बरेंच जावचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. खैराट कामुलेचो मेगा प्रकल्प आनी कोलवाळ कामुलेच्या झोनिंग प्लॅनांक विरोध उक्तावपी निवेदन आयज RGPन थिवीच्या आमदाराक भेटयलें.
भाजपा सरकारात निळकंठ हळर्णकारान आपले वजन दाखोवन प्रकल्प बंद करपाक लावचे RGP सुप्रिमो मनोज परवंत मागला. खैराट कामुल्ली गावात मेगा प्रकल्प येता. फाटले 6 म्हयन्या सावन थळाव्यांनी तेका विरोध चलयला. फाटल्या विधानसभा अधिवेशनातय हो विशय येयल्लो. TCP मंत्र्यान स्वता ते सुवातेक भेट दिता म्हणून सांगिल्लें, पण तो आयलो ना वा स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली ना. देखून RGPन थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकाराची भेट घेवन बेगोबेग कारवाय करची अशें मागलां. कामुल्लेचो जो मेगा प्रोजेक्टाचो जो विशय आसा पळय, तुमी सगळे जाण जाणा, लास्ट 6 म्हयने जाले आमी फॉलोअप घेता, लेटरां करता, सगळे कम्युनिकेशन्स केल्ले आहा, एसेंब्लीनूय विशय येयलो, पूण तेजेर आजून पर्यंत जे एक्शन जावपाक जाय ती जाल्ली ना. स्टॉप ऑर्डर येयल्ली ना, परमिशन रिवोक जाल्लेलें ना. लास्ट टायम आमी पंचायतीन गेले, पंचायतीन जेन्ना बोवाळ जालो, प्रोटेस्ट जालो, ग्रामसभा जाली, ग्रामसभेक सांगलें तेंच्यांनी आमी इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून, इन्स्पेक्शन काडूंक ना. मागीर विश्वजितान सांगलें की आपूण येता म्हणून, विरेश वांगडा थंय सायट इन्स्पेक्शनाक येता म्हणून, तो थंयसर येवंक ना. आनी हे सगळे गजाली जाता म्हटल्यार आतां इतलो टायम जालो की तो प्रोजेक्टाचें काम चालूच आसा. एक मेळपाक येयले, रिजन सिंपल आसलें की हांगा MLA हो BJP सरकाराचो भाग आसा. जेन्ना आमदारान हांगा विश्वजीत राणेन जेन्ना एश्युरन्स दिल्ले तेन्ना तोय एसेंब्लीन नासलो, सो ताका तेंय सांगलें. आतां आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हटल्यार आमदार पंचायतीन वयता, खुबशे एक्टिविटीज करता, सरपंच कॉन्टॅक्टान आसता. सो आमी ताका तेंय सांगलां की तूं सरपंचाक सांग जाता तितल्या बेगीन हांगा इन्स्पेक्शन काड म्हणून, ना जाल्यार हाती भायर वयतलो. हे जो मुवमेंट आसा हो हाती भायर वयतलो, फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी ताका मागीर जिम्मेदार आमी नासतले. ताका मिनिस्टराकूय बरय म्हणून सांगलां की जाता तितल्या बेगीन ह्या प्रोजेक्टाचेर कितें ती एक्शन घे. खैराटान प्रोजेक्ट आहा तो आनी त्या प्रोजेक्टा खातीर पयलीं कळोंक ना. पयलीं आदले पंचायतीन 2 विलास दिल्ले आनी तो पळय लँड आहा तेंच्यांनी तेजेर वाड्यात गेले आनी एक्स्ट्रा हें घेतले विलास. आनी ते लास्ट 6 म्हयन्यान ते आपले हितून प्रयत्न करता लोकांच्या हेचे प्रमाणे, मागणे प्रमाणे, आनी तांकां ते जाय तसले प्रोजेक्ट आनी येवंक जाय आनी तोय आहा तो स्टॉप जालो. आनी तेंच्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी हांवें तांकां एश्युरन्स दिलां की हांव तांकां रिटर्न रिप्लाय करता म्हणून सांगता. दुसरो एक विशय RGPन आमदाराच्या नदरेक हाडून दिलो तो म्हटल्यार कोलवळ आनी कामुल्ले झोनिंग प्लॅन येवपाचे आसात. त्या संदर्भातलो विरोध मनोज परबान मिडिया कडेन उक्तायलो. गेल्या फावटी 2022 जेन्ना TCP बोर्डाची मिटींग जाल्ली, त्या मिटिंगेक डिसिजन जाला तितून झोनिंग प्लॅनान कामुल्लेचे आनी कोलवाळेचे जे थिवी मतदारसंघान हे 2 गांव पडटा, ह्या दोनाय गांवांन झोनिंग प्लॅन करपाचें म्हणून डिसिजन जाल्लें आहा. सो तें फाटीं घेवपाक लागून आमी ताका सांगलेलें आसा. आतां आमदारान अश्युरन्स दिला की तो तांकां बरयतलो म्हणून. आतां आमकां खबर ना की ते बरोवन कितले इफेक्टीव जातले ना कितें जातलें, कित्याक विश्वजीत राणे हो सुपर CM, हो कोणाक आयकना, कोणाच्या बापायक आयकना. आनी तेच्या वांगडा आतां पंचायती अशें जाला की पंचायती हे बिल्डरांचे जाल्ले आसा. पंचायती कोणाचे कॅर ना, पंचायत कोणाचे पडलेलेच नासता. कित्याक हे इस्प्रावा, हे वायनाड, हे व्हडले व्हडले जे बिल्डर दिल्लीच्यान येयला, हे दिल्ली बिल्डरांक दिसता की आमी पंचायती विकते घेतले म्हणजे आख्खो गांव विकतो घेतलो आनी तेच बिल्डराच्या इशाऱ्याचेर आयज ती पंचायत ना. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स आनी संगीता ओली. फाटल्या 19 वर्सां सावन पेडण्यां सार्वजनीक दुर्गा उत्सव आनी पिळगांवां मकरोत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. ह्या निमतान संस्कृतीक कार्यावळी पळोवपाची लोकांक संद मेळटा. पळया कांय सूखदिणे खीण. पुजा, आरत, भजन, दशावतारी नाटक अशा साबार कार्यावळींची मेजवानी पेडण्यां दुर्गा उत्सवात पळोवपाक मेळटा. 9 दीस लोक गर्दी करून कार्यावळीक येतात. पळोवया पेडणेच्या सार्वजनीक दुर्गा उत्सवातले कांय खीण. अनाथ नाते हमसे अनाथ नाते हमसे करुणा विस्तारी
दुर्गा उत्सव हे केवळ आम्ही हे कार्यकर्ते असतात त्या कार्यकर्त्यांचेच न्हय तर ह्या पेडण्या शहरान जितले म्युन्सिपाल्टी भागात जितली ल्हान ल्हान वॉर्ड असतात त्या सगळ्या वॉर्डांचे हांगा भजन जाता आणि ते सुद्धा पैसे न दिता ही एक परंपरा गेली 18 वर्ष चालू असा की जर आम्ही दांडी आसा तर दांडियाचो एक पद्धतीचो जो प्रेक्षक जो आसा तो उपस्थित असता आमच्याकडे दशावतारी नाटक असतात त्या दशावतारी नाटकासाठी वेगळे परीक्षक असतात इतलेच न्हू तर फुगडी असता भजन असता दर्जेदार मोठ्या पद्धतीचे गायन हे केलेले असतात फुगडे खातीर तर पेडणे तालुका मर्यादित जी आम्ही फुगडी दवरता ताका बऱ्यापैकी प्रोत्साहन आणि मोठ्या पद्धतीची महिला मंडळ हांगा इन्वॉल्व जाल्ली आसा आमच्याकडे एक वेगळी टीम असा त्या टीमी तर्फे घुमट आरती स्पर्धा म्हणजे गेल्या वर्षी आम्ही तर पेडणे ऑल गोवा मर्यादित दवरलेली ह्या वर्सा आम्ही पेडणे तालुका मर्यादित दवरलेली आज आम्ही हांगा जमलेले आसा आमचो शांतादुर्गा देवीचो मकर उत्सव आमची नवरात्र आसता पळय 9 दीस आमची नवरात्र आसता आणि 9 दिसांक आमचो हांगा मकर उत्सव जाता 9 दिसांक मकर उत्सव जालो काय मागीर आमचो दसरो आसता तेन्ना आमची हांगासून पालखी वयता सोनेल उठपाक सातेर देवळा कडेन आणि थंय आमचो मात दसरो जावन आमचो तो उत्सव सोंपता गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सरकार सांगता खेळगडे फुडें वचपाक जाय, प्लेयरांनी मेडलां हाडपाक जाय, पूण अर्थीक नदरेन तांकां जाय तसो तेंको मेळटा हय हाची जाप अजून मेळोंक ना. व्हडलें प्रश्नचिन्नच आसा. 5 फावट हिमालयन रॅली जिखून आयिल्ल्या एस ड्रायव्हर अमोल सातोस्करान आपली यशोगता सांगली. एनसीपीचो अध्यक्ष जोसेफ फिलिप डिसोजान अमोल सातोस्काराक परबी भेटयली. अमोल सातोस्काराक तेंको दिल्ल्या खातीर माजी आमदार काल वाजाचें अभिनंदन केलें. खेळां विभाग खंय तरी उणो पडटा हाची खंत ताणें उक्तायली. अर्थीक आदार मेळूंक नाशिल्ल्यान गोंयचे खेळगडे फाटीं उरतात. सरकारान ह्या गजालींचेर गंभीर जावपाक जाय ताणें मागलां. पळयात. मेन हांव सांगलें तशें मेन थिंग म्हाका सराक म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू put him down because he had taken so much trouble for me. सगळे करून इतले अरेंजमेंट करून म्हाका I could have not afford to break my car even though my 2 स्टेजीर माझे ब्रेक फेलूय जाले. लास्ट स्टेजीर हांवें 48 किलोमिटर्स I drove without brakes. 48 kilometers हांव विदाउट ब्रेक चलोनूय they could not catch me. The second car could not catch me. My navigator was so scared. हांव तुमकां त्याचे कॉल्सूय दाखयता. आय हॅव होल व्हिडिओ दिस टायम बिकॉज वी हॅड पुट गोप्रो इनसायड द कार आनी तो एकूच कॉल दितालो अमोल कीप द कार इन कंट्रोल बिकॉज वी आर रनिंग विदाउट ब्रेक्स. आनी तो म्हणपा लागलो पळय सेकंड कार तेणी कॉल दिवपाचें बंद केलें आनी तो म्हाका एकूच सांगतालो पळय सेकंड कार तुका इवन तूं रिवर्सान गाडी चलयल्यार तो तुका धरूंक पावचना म्हणून. पण म्हाका ती रिस्क घेवपाक नाकाली कित्याक म्हाजी कार सस्पेन्शन फर्स्ट मोडलेलें फाटलें विदाउट ब्रेक हांव चलयतालो. म्हाका कशी करून ती फिनीश लायन पळोवपाक जाय आसली आनी तो मेरेन म्हाका म्हाजी पेस सोडपाक नाका आसली. सो तितलो प्रेशराचेर हांव सारको आनी वेन आय फिनिश द लायन आय कॉलेप्स्ड. आय वॉज पुट ऑन ऑक्सिजन. आतां फ्युचर प्लॅन्स कशे आहा फुडें? फ्युचर दॅट्स वॉट म्हाका जर सपोर्ट मेळात मिन्स यू नो स्पॉन्सरशीप फ्रॉम आमचे गव्हर्मेंटा कडल्यान कोणा कडल्यान जाल्यार आय कॅन कंटिन्यू. Amol ran actually for the race. We felt we were the last people who would have even thought of even making a decision to compete.
There was MRF with such a big team. There was another Anil Wadia, I think it was, who had almost about cars which were worth about 1.5 crore, invested in racing. And I think Amol must have driven with the most cheapest car. It is sometimes they say carpenter blames his tools. Here we had a carpenter who never blamed his tool, but he had a focused mind. आम्ही ताका एक स्कॉच कोट ताका आमी मारलो कित्याक मारलो की ह्या भुरग्याक हे ट्रेन जावचो आनी भुरगो हे स्पोर्ट्सान मुखार वयचो. सो गव्हर्मेंटाचे हेल्प म्हणटा ते आसूंकूच जायना. गव्हर्मेंटाची हेल्प ना भुरगो कसोच वयर सरूंक शकना. आयज तो जशें खालाचे हेल्प नासले जाल्यार भुरगो वयर सरचो नासलो. वो अमूल रेसीक वयचे नासलो. जे काम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान करपाक जाय आसलेलें ते काल बाबान केलां. हांव गोंयच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां. अमोल सातोस्कर जेन्ना अरायव्ह जालो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर त्या टायमाचेर म्हाजे हिसपान जाल्यार स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचे थोडे लोक आसूंक जाय आसले, ऑफिशियल्स आसूंक जाय आसले, जेणे करून ताका थंयसर रिसीव करपाक जाय. कित्याक तो फर्स्ट प्लेस मारून येयला, आमचे गोंयचें नांव वयर काडून येयला. तेणे आपल्या जिवाची काळजी करनासतना गोंयाक रिप्रेझेंट केलें, कळ्ळें तुका, आनी ती प्लेस हाडली. केदें नांव आमकां, आख्खें इंडियन नांव आमकां. सो आमचे स्पोर्ट्स अथॉरिटी कित्याक रेकग्नायज करिना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. अरबी दर्याचेर उण्या दाबाचो वाठार तयार जाला. सध्या अरेबियन दर्याच्या साऊथ ईस्ट आणि ईस्ट सेंट्रल झोनात तो गोंयांतल्यान पयस वचपाची शक्यताय आसा. 21 तारखे मेरेन तो डिप्रेशनात रुपांतरीत जातलो अशें IMD म्हणटा. पूण गोंयाचेर ताचो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना अशें हवामान विभागाचें म्हणणें. फुडले 5 दीस हवामानाची शिटकावणी ना, IMD म्हणटा. हवामान चडशे सुके आसतले. बिरेस्तारा कांय प्रमाणात दमट जावं येता. मळबात कुपा दाटतली. दमटीच्या दिसांनी तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 19, 21 आणि 22 वेर सुके हवामान. 20 तारखेक गडगड घालत पावसाची हजेरी. बेरेस्तारचे तापमान 33 ते 24 डिग्री सेल्सियस. सकाळी दव पडटलो, दीस दमटीचो. बोट धन्या खातीर खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.